खणी बंद पडिल्ल्यान ह्या धंद्यात आशिल्ल्या रायसू नायकान आता परत दुधाचो धंदो सुरू केला। कुडचडेंचो आमदार निलेश काब्रालान ताचे डेअरीक भेट दिवन दिसभर पळोवणी केली। शेतकारांक जाय थंयच्यान गायी हाडपाची संद सरकारान दिवची अशी मागणी रायसू नायक आनी आमदार निलेश काब्रालान केल्या। मायनिंग आता बंद जालें आमी बेकार पडले ना तेवढे ट्रकां वपते आनी खंय वपते टेन्शन आता त्या खातीर कितें जालां एक हो जागा म्हाजे कडेन आसलो आनी म्हाजी एक 10 वर्सां पासून डेरी अनेक एग्रीकल्चर आनी गोरवां खातीर सबसिडी जाहीर केल्ली आसात पूण त्यो जाहीर सबसिडी थोडी आमचे कडेन पावता म्हणल्यार आतां कितें जालां एक निपाणीच्यान गाय हाडले म्हजे कडेन गाय आसात आज एक डिलिव्हर जाल्या म्हणून हांवें पळयलें की बरी आसा 15 ते 16 लिटर एक गायेन दूध जर दिना जाल्यार ते गाय सबसिडी दिवन सुद्दां त्यो लॉसूच आसात। सो गाय खातीर आमकां बरी हें दिवपाक जाय सरकाराची योजना आसा त्यो आमी हें करतले कित्याक सद्याक आमकां काम नासल्या कारणान हें जर आमी केलें जाल्यार हितूंतल्यान कितें आमकां 2 रुपया पोटा फायदो अशें तशें कमी प्रमाणात मेळटलो। आमी म्हणटा कितें आमकां फ्रिडम दिवचें बाबा तूं सबसिडी पास कर आमकां ऑर्डर दी आमी निपाणीच्यान हाडूं खंयच्यान आमगे बरी गाय तूं आमकां सबसिडी दी आमगे दूध दाखयता सोसायटीक अशें सोसायटी प्रूव करून गेल न्हू इतली दूध तूं घाल म्हणून आमकां सो फाटी फुडें करून आमी एडजस्ट करतात। आमकां इलेक्शन कितें तूं हांगच्योच गाय घे गोपाड्याच्योच घे किंवा धाटी फॉर्माच्योच घे जाल्यार ते गाया पासून आमकां अशें जाता की एक लादलेल्या भशेन पण सरकारा म्हणणें आहा की तें फुटींग पाणी बी जाता म्हणून तशें केलें म्हणून सरकार जी गायो हाडटा फॉर मिल्किंग ते कमी दूध दिता तें प्रकरण ते आज हांव स्वता पळोवपाक येयल्लो फाटीं येयल्लो तेन्ना जी निपाणीच्यो गायो त्यो म्हजे मुखार दोन आज दीसभर रावन हांवें पळयलां की 7 लिटर सकाळीं दिल्ले आनी सांजचे 8 लिटर दिल्ले म्हणजे 15 लिटर दूध दिल्लें आसा। म्हणजे हांव सरकारा कडेन दरखास्त करतलो की निपाणीच्यो गायो तांकांय ते सबसिडीन घालपाचें म्हणून। म्हजें इतलें सांगपाचें की लास्ट टायम असेंब्लीक सांगलेलें हांवें आनी चीफ मिनिस्टरान सांगलां की आमकां बाकीच्यो गायो घेवपाक एक इंडिपेंडन्स दितलो त्योच एजंटा थ्रू गाडयो घेवपाच्यो ना फक्त लोकांनी कंप्लेन करपाक जायना की फाल्यां त्यो हाडटरी मेल्यो म्हूण ते जे शेतकारी जे दूधकार रिस्क घेवपाचे आसा ताका हांव सरकाराक मेहनत करतलो म्हणजे विनंती करतलो की त्यो गायो हाडपाक तांकां परमिशन दिवचें म्हणून। मडगांवां शिगम्या खातीर उबारिल्लो वीरभद्राचो पुतळो कोणे तरी विद्रूप केल्ल्यान शेनवारा सकाळीं बोवाळ जालो। कोणे तरी ह्या पुतळ्याची तकलीच उडयल्या। हें कर्म जाणी केलां तें कोण हें सोदून काडप कठीण ना कारण हें करतना ते सारके CCTV फुटेजीन सांपडल्यात। मडगांवां 2 शिगमो कमिटी मदीं केस्तांवां चालू आसात। सरकारान नेमिल्ल्या कमिटीची शिगमो मिरवणूक आयतारा जातली त्या खातीर पुराय मडगांव शार नटयला। मडगांवच्या आदलो जिल्हाधिकारी कार्यालया मुखार वीरभद्राची प्रतिमा गेल्ली। ही प्रतिमा शुक्रारा राती कोणे तरी कापली। आमी ऑफेन्स रजिस्टर केला कोण तरी समाज कंटकांनी तांकां वीरभद्राची जी प्रतिमा लायिल्ली आशिल्ली ताची तोडफोड केल्या। मडगांवच्यान समीर भट। अनुसूचित जाती आनी जमाती खातीर एकूच मतदारसंघ राखीव दवरनासतना घोळटे दवरचे अशी मागणी पेडणेचो नगराध्यक्ष दोतोर वासुदेव देशप्रभून केल्या। राखीव सुवाती धोरणांत बदल करपा खातीर केंद्र सरकारान नवें बिल राज्यसभेन मांडलां। ह्या बिलाचो अभ्यास करपा खातीर नेमिल्ल्या समितीचो अध्यक्ष शांताराम नायक आसा। दोतोर देशप्रभून तांकां निवेदन भेटून ही मागणी केल्या। अनुसूचित जमाती खातीर अशीच व्यवस्था आसची अशी मागणी तांणी केल्या। The government of India has introduced in the Rajya Sabha readjustment of representation of scheduled caste and scheduled tribe in the Parliamentary and Assembly Constituency Bill 2013. I am very fortunate that this bill has been referred to the Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, headed by our very own Rajya Sabha Member of Parliament, Shri Shantaram Naik ji. I sincerely and fervently appeal to Shri Naik to please amend the bill in such a manner that the representation of scheduled caste and scheduled tribe follows the rotation pattern similar on the lines of panchayats and municipal councils as in part 9 and 9A of the Constitution of India. If 5 assembly constituencies are going to be reserved for scheduled tribe, reserve 15 assembly constituencies and rotate 5 per assembly election so that every 15 years one constituency is reserved.
आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.